सोडी नाका आदां इवेन पातो केले सुर्गीचे दार देवान दापले उक्ते करू परतून ते ये वेगीतून ये. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या थॉमस सोजा हाच्या आत्म्या पासत. दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ले मारिया सेलेस्ट मोंतेरो आनी मानुएल मोंतेरो हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सगल्यांक सुर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया जॉन डिसुजा ताची बरी भलायकी पासत. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. खरीत भाशेन आमच्या गोंयांत आतां एलिसांवां सुरू जातात. देवा लागीं मागुया आमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण आमी आमचो हक आनी आमची जबाबदारी पाडूंक आनीक बऱ्या मनशांक आमी वेंचून काडूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. रिशा भयणीनो, एलिजा प्रवादी देवाचो संदेश, देवाचो उजो एके भाशेन आमचे मदें घेवन येता. आमची वाट तयार करूंक, आमी सोडवणदाराक घेवंक. ही प्रवाद्याची उतरां आयजूय आमकां वेगवेगळे तरेन मेळटात. पूण घडये आमी जायते पावटी प्रवाद्याची उतरां आयकूंक बेसारमाय केल्या. जायते पावटी घडये आमी तयारी करूंक फाटीं उरल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो ज्ञाव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवतांक आमी भोगता आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा सासणाच्या उजवाडा आपल्या विस्वाशी आंकवारी जिवितान आनी रोग साक्षिणेच्या धिरादीक मरणान बागेवंत लुसी प्रकाशभरीत दिवटी जावंक पावली. सर्व बरेपण, प्रमाणीकपण आनी सोत आमचे जिणेन सांबाळून आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावं. आनी एक दीस बागेवंत लुसी सांगाती तुजे मोहिमेचे सासणीक उजवाडान आमी तुका भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो. आकट्या सारकीं ताचीं उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 फावटी वयर थावन उजो देंवयलो. एलिजा, तुज्या विजमितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनीक कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोड्यांचे गाडयेन उज्याच्या वावऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोंठ पडचे आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्या वाटेन आवय बापायचीं काळजां ओडून व्हरच्याक
आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टागोत जोडून मरून गेल्यांत तीं सगलीं सुभागी. देवाचें उतर. आमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. परतून म्हणया. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायेलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो परजोळ फांकय. तुजें बोळ उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता. आमचेशी परतून ये. स्वर्गार थावन नदर मार. ए तुजे दाक वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाक वेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुसाचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सरशिल्ली आमी कोडसरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरावेले दिवन येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळे थाऱ्यार घालतलो, पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा. तेन्ना स्नान जाता जिवा विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एलिजा तुज्या विजमितांनी तूं कितलो महिमेवंत. भावभयणीनो, आयच्या वाचपांत पयल्या वाचपांत सिराकाच्या पुस्तकान एलिजाची तोखणाय केल्या आनी एलिजाची तोखणाय केल्या तेन्ना एलिजा कोण, कितें आनी ताचे वरवीं देव कितें करता हें आमकां धाकटीशी सामारी कशी आयज सिराकाचें पुस्तक सांगता. उज्या सारको तो स्वर्ग पासून ताणें बंद दवरलो देवाच्या नांवान, उजो पासून देव येयलो देवाच्या नांवान. म्हणटच ताचें विजमितां आनी कोणाच्यान जायना आसलीं करपाक, तसलीं विजमितां ह्या प्रवाद्या विशीं एलिजाशी दिश्टी पडटालीं. आनी बरोवन दवरलां की सोडवणदार जेन्ना येतलो तेन्ना ताची वाट तयार करूंक एलिजा प्रवादी परतून येतलो.
आनी होच उगडास शिसांनी जेजूक केलो. एलिजा पयलो येवंक जाय न्हू. आनी जेन्ना जेजून सांगलें ह्यो वस्तू ज्यो एलिजा विशीं उलयल्ल्यो त्यो आमकां दिश्टी पडटात, तो आयलो पूण आयकून घेवपी नात, मानून घेवपी नात. भाव भयणीनो, आयज जेजूचो जल्म समारंभूक आमी तयारी करता आसतना आमचे मदें प्रवाद्याचो ताळो मुखार वेता. आमकां आयकूंक येता परतून परतून आमचें मन बदलपाक, आमचें जिवीत बदलपाक, नवेपण ह्या संवसारान हाडपाक. आयजूय आमकां हो प्रवादीक ताळो आयकूंक येता, जंय ह्या संवसारान घडटल्यो वस्तू, आमच्या समाजान घडटल्यो घडण्यो, ताचेर आमी देवीक नदर मारूं. आयकून घेता काय आमी? काय जशें जेजून शीण केलो, तो आयलो पूण तांणी ताचे विशीं आपणाक जाय तशें केलें. सोंसचें पडलें एलिजा प्रवाद्याक. आनी तितल्यान काबार जायना. जे भाशेन एलिजा प्रवाद्यान ही तयारी करता आसतना सोंसला, ते भाशेन मनशाच्या पुतान म्हणजे सोडवणदारान देवाच्या पुतान सोंसूंक जाय. आयज आमकां वेगवेगळ्यो वस्तू सोंसूंक पडटात. जायते पावटी घडये आमकां समजना हें म्हाका कित्याक, हांवें कित्याक अशें सोंसचें, प्रश्न आसता आमकां जायते पावटी. तेन्ना हीं उतरां आमी उगडास करचीं. जरी तर सोंसपाक जाय जाल्यार देवाचो पूत सोडवणदार जेजू पासून सोंसता, जाल्यार आमकांय असल्याच कारणाक लागून, सोडवणेच्या कामाक लागून सोंसचें पडटलें. तर आमकां सोंसपाक पडटा तेन्ना आमी निराशी जायना जावपाक, पूण जेजू जे भाशेन फुडें सरलो, मुखार गेलो, ते भाशेन आमी जण एकल्यान फुडें सरपाक आमकां कृपा मागुया. आनी भोव करून एलिजा प्रवाद्या सारकी आमकांय देवाचो उजवाड पळोवपाक आनी ह्या संवसारान तो दिवपाक, भियेनासतना फुडें सरपाक जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. बेटोने गीत घेऊया C42 पेज नंबर 46. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या धाकट्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नामके पवित्र तिच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर. लुसी, तुज्या भोगतिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वडवड्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुसी, तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत मारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परचडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता.
पवित्र 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 दलबराचो सर्वेश्वर स्वर्ग आनी संसार मधला तुझ्या नावे बाबा उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेश्वराची नावे उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पोनोचे वतपणा वरवीं तुवें आमकां सजयली सुम्या संवसाराच्या सोडून वेळा आमची सोडून कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पिसबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्या आनी ते आमच्या भाव भणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्तांक ते पडजोडीत मुखामळपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता वांकवा मरिद्याची म्हाजी सांगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जवास आनी सोयरी काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. प्रवाद्याचो ताळो आयकून आमचें जिवीत निठायेर घालूं आनी सोडवंडाराची वाट तयार करूंक आमकां उलो मारला. हेंच करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काढून कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढलेले आमचे काढून कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. तुम्ही आता म्हज्या भितरेच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका तत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, लुसी तुजे बागयोंत रोग साक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मरणान जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घोट आनी जैतिवंत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. चोत्राय धरची फाल्यांच्या दिसा विशीं. फाल्यां रिवा मॅरेथॉन जावपाचो आसा. सकाळीं मीस फकत एक जातलें 7 वाजता. सकाळीं 7 वाजता मीस जातलें आनी सांजेर दोतोन
आनीक मीस दोतोन जातली 4:30 वाजता सगळ्या भुरग्यांक सांजेर मिसा काडची 4:30 वाजता भुरग्यांची दोतोन आनी 5:15 वाजता मिसाची भेट जातली. आयज सांजेर 6 वाजता इंग्लीज मीस जातलें आयताराचें इगोर्जेन आनी 6:30 वाजता दाबोली कपेलान कोंकणींतल्यान मीस जातलें आयताराचें मीस. शेवटाक गीत घेवया G2 पेज नंबर 98. Jesu